नमस्कार, येवकार तुमकां हवे एनकाउंटर कार्यावळीन गोवा फॉरवर्ड पक्षाची नदर लागून आसा ती म्हणजे काँग्रेसी बरोबर जावपी एलायन्सा कडेन। जशे दीस वाडत आसा तशे पेशन्स रनआउट जाल्ले आसा आनी विजय सरदेसाय म्हणटा की आमकां 2022 सरकार करपाचें आसा, 2027 न्ही। सो ताका लागून एलायन्सा विशीं आत्तां उलोवणी जावपा जाय आनी आत्तां डिसिजन जावपा जाय। अशे वेळार एक मनीस आसा जो नॉर्थांतल्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो किल्लो लडयता, ते म्हणजे किरण कांदोळकर। तांणी अनावन्स केला की आपूण आनी आपली घरकान्न अशें म्हणून 2 मतदारसंघांत निवडणूक लडयतले। पूण तेच वेळार एक भायर बोवाळ चल्ला, एक रुमर म्हणपा जाता तो चल्ला की किरण कांदोळकर घडये शेवटच्या घटकेक गोवा फॉरवर्ड सोडून भाजपान वतले आनी हेवटेन नॉर्थांतलो जो किल्लो आसा तो ढासळयतले। ह्या विशयाचेर आनी हेर विशयांचेर उलोवपा खातीर आमी येयल्ले आसा गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या ऑफिसान आनी मेळटले किरण कांदोळकराक। जशें तुमी जाणा, ही कार्यावळ आमी www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं तुमचे मुखार हाडटा। आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goabalin.com। तर मेळुया आमी किरण कांदोळकर।